पर्यायान गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे गोवा डेरीचे जे बोर्डान हे डिसिजन घेतलें ताका रिइन्स्टेट करपाचो आनी एमडी करपाचो ते सरकाराक मान्य ना किंवा सरकार ते खुश ना. खरें म्हणशें जाल्यार इतलो जो स्टेटमेंट आसा आनी तो विधानसभेच्या फ्लोरार केल्लो आसा की नवसो सावंतान इमिजिएटली त्या क्षणी रिजिग्नेशन दिवपाक जाय आशिल्लें. ही आमची पत्रकार परिशद चालू आसा पर्यंत तांची काय इच्छा दिसना, निलाजरेपणाचो कळस आसा. हांव मागतां की ताबडतोब नवसो सावंतान आजच्या आज आमी आठवण करून दिता फक्त की ताणें रिजिग्नेशन दिवपाचें, कारण ताजेर शेतकाराचो पयलींच विश्वास नाशिल्लो. आतां सरकाराचो आनी चीफ मिनिस्टरचो तोय ना. ह्या बाबतींत खरोखर स्वागत करता की एक असो निर्णय हाणें घेतला, सीएमान घेतला की जेजेर ठोस अशें 31 तारीख पर्यंत आमकां हो निर्णय जातलो आनी फुडें आमकां ह्या बाबतींत म्हणजे हें आंदोलन किंवा अशें उपोशण करची पडची ना अशें तरी आज हांव हांगा तुमच्या माध्यमांतल्यान थंय पर्यंत पावूंक शकता. जे वायफाय खर्च चल्ल्या गोवा डेरी ते जर तेंच्यांनी कंट्रोला हाडले जाल्यार आमकां 5 रुपया देणें सामकें शक्य आसा. आमचो जो सपोर्ट प्रायस आसा जो 40% आसा तो अरावंड 70% करचो. 80% सुद्दां केल्यार जाता. आमी नॉमिनल म्हणटा कित्याक सबसिडी कंप्लीट बंद करीत जाल्यार जो कोण यूथ भितर येता ताका फाल्यां बुस्टींग मेळचें ना. सो आमी नवीन कोण येता तांचेर अन्याय कर म्हणना, पूण एक्झिस्टींग कोण आसा जेंच्यांनी ऑलरेडी सबसिडी घेतल्या ज्या फॅमिलीनी तांकां आनी सबसिडी दिवची न्ही. एनिमल परचेस आमी खंयच्याल्यान गायो हाडपाच्यो किंवा कितें करपाचें किंवा आमची इफर्ट्स मोठी करून गायो करपाच्यो त्यो आमी करता. आमकां सपोर्ट म्हणून जो सपोर्ट प्रायस आसा तो एक्झिस्टींग आसा तो डबल करचो.